Praise God. Praise God. Okay, go Jacinta. In the name of the Father, and the Son, Father, the Son, name of the and Father, Holy Son, and Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. पोतीच्या बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या हांव तुझे आभार मानता कित्याक तुवें आमकां आयज ह्या जमातीक एकठांय केल्यांत म्हूण तुझे उतर आयकपाक आनी आमी जाणो तुवें आमकां साबार बेसांवांनी भरल्यान बेसां आमचेर सगल्यांचेर आसा म्हूण आयज तूं आमकां तुझे उतर बरे भाशेन आयकोंक ते आनी ते आमच्या जिवितान वापरूंक आनी तुझे बेसांवांनी भरून वचोंक तूं आमकां आदार दी तशेंच आदार दी आमकां तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझे लागीं मागोंक आनी मागणे केला ते आमकां मेवले म्हणून मानून घेवपाक आमकां तुझे प्रॉमिसेस मेळपाक तूं आमकां पात्र कर दोन्या देवा आनी ओदीक लोकांक तुझे कोडे हाडपाक तूं आमकां आदार आनी मदत कर हे मागणे हांव त्या जेजूच्या नांवान करता आमेन. Amen. 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 Thank you, Jacinta. Praise God. Praise God. Praise Jesus. Ha. Atta testimony konako ha. Yeah, sister. Okay, you go, Maria. Jesus God. Praise God. Actually, आम्ही तिकेट बुक केल्या उपरांत मागीर म्हाका कळलें ब्रदर जॉन्सनाचो गोंयांत रिट्रीट हा म्हणून. तर हांवें म्हणलें आय विश म्हाका पयलें कळलेलें जाल्यार म्हजी तिकेट रिटर्न लेट करपाची. पण ऑटोमॅटीक देवान ती आपुणूच केलें. आनी म्हाका रिट्रीटाक वचोंक मेवलें आनी हांवें 3 सोलांक गेलें. 3 मनशांक सोलांक गेलें तेका रिट्रीटाक. आनी ते म्हाजी सिस्टरीला खूब प्रॉब्लम आहले. तेका ब्लड सर्क्युलेशन जायना आहलें आनी तेका डायबिटी हाय लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. तेजे पांय सुजलेले आनी ब्लॅक जालेले सगळा. ब्लॅक जाले काय जालेले पांय सगळा. तेका चलोंक बी जायना. डॉक्टरान सांगलें तुजे बोन्स घासल्या म्हणून जोंपरा घासल्या. मागीर म्हाका एक डिझायर आहलो हांव तेंकां वसोंक तेंकां फिनिश वर्क देवान सगळे आमचे सिकनेस सगळे डिजीज सगळे हेले आनी ते काबार केले आनी खंयचे उरलां ते हाली बिलीव तेंकां म्हाका जाय आहलें सांगपाक एक्सप्लेन करूंक कळ्ळें. ती जाणां देव संवसारान येयलें कितें तें सगळें पूण फिनिश वर्क ऑफ द लॉर्ड ती अजुनूय मागताले. Praise God. आनी ते म्हाका चड खोशी आहली तेंकां आनी एक रिट्रीटाक तेंकां हांवें येयली. ते हांवें म्हणजे लायक हँकी टूम इज्रायल गेले तेन्ना जिजेच्या टुमाक हँकी लायलो पोलाचो हँकी एप्रीन तो कहो टच करून मनशांक हील करतालो न्हू. ते एक भाशेन म्हाका एक डिझायर आहली. हांगा कॅन्सर पेशंटांक पळय बर्निंग सेन्सेशन आफ्टर रेडिएशन तेंकां बर्निंग जाता न्हू ते लावन तेंचे बर्निंग स्टॉप जालेलें आनी हें म्हजे सिस्टरीनाकूय हांवें लायल्या उपरांत तेजें बर्निंग जालें बंद जायना तेका. आनी रिट्रीटा केल्या उपरांत तेका न्हू ड्युरींग प्रेज एंड वर्शीप ते एकदम पांय दुखले आनी तेका शी वॉन्टेड टू लीव द रिट्रीट एंड गो होम. आनी ते म्हज्या फुड्यान आहले पूण तेणें म्हाका सांगोंक ना. ते खूब रडटालें दुखतालें तेका पांय सोंसूंक जायनाहलें तेका केन्ना वोसोंक दिसतालें भायर. आनी ते कुशीक नेबराक सांगलें म्हाज्या पांयांक हात लाय म्हाज्या पांय सोंसूंक जायना. आनी सेशन काबार जाल्या उपरांत ताचें तें बरें जालें. तेजे पेन बा सगळे गेले. आतां न्हू सिस्टर ते चलता बी हांवें तेका डॉक्टरान सांगलें स्टेप देंव नाका हाडांक सामांक हें कांय जायना. देवाची हाडां तुटल्या कितल्या तेका मारलो केलें तुटल्या तेजी तुटोंक ना. तूं डॉक्टराचें आयको नाका. तेचे ओन डॉक्टर म्हाजो जेजू आसा. तूं बिलीव कर तूं स्टेप देंव आनी हॅज टू मेक हर वॉक
आय टू मेक Praise God. देंव सकला स्टेप्स आनी से जेजू तूं म्हाका पाव, जेजू तूं पाव. तहें करून ते सिस्टर आतां बरें जालें आनी ते चलोंक बी लागलें. Hallelujah. Thank आनी you. दुसरें Praise म्हणजे Jesus. आमचें घर हा गोंयां न्हू, ते आमी भाड्याक दिलेलें. 2 years तो आमकां रेंट दिनासलो, म्हणटा बिजनेस इज डावन. तर आमी म्हटलें चल पळोवया कितें म्हणटा तो. आमी गेल्या उपरांत तो ही आमचें घर यूज करता, स्टोर हाऊस कहें केलां ताणें, स्टोर हॉटेलाचे सगळ्यो वस्तू. Mm. पण आमी तेन्ना कितें म्हटलें, स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड अपॉन दॅट, तेजें नांव घेतलें आनी गॉड फेवर इज म्हूण तोच रावली. आनी आमी ताची शीन गेली आनी सांगलें एक्चुअली आमकां घर विकूंक जाय. तो म्हणटा म्हाका कित्याक? आहलें हांव घर बंद दवरूंक हांव कितें करतलें? तूं म्हणटा तुका नाका. नो 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 म्हणटा हांव नेक्स्ट इयर थान घेता. And believe sister, all glory to my God, he has given a 1 year rent also. Wow. Praise God. God is so good. Yeah. Awesome. Yeah, so good way. आणि म्हजे भाव सडनली म्हजे भावाक हाय BP जाली व्हडल्या. तोच भाव म्हजो कोविड जालोलो आनी तेजे ऑक्सिजन ओन्ली 77 आहलें. पूण ताका एडमीट करूंक मेळोन आहलें, वेहिकलूच येयनाहली गोंयांत तेन्ना. तर हांवें सांगलें लिव इन गॉड्स हँड, तूं म्हाका तितलेंच म्हूण हांव देवाचो तुज्या हितून बरो जालो काय आनी बरो जालो. बोले म्हाजे ऑक्सिजन लेवल चडलें, ऑक्सिजन तेचे मागीर ताका एडमीट करूंक ना. तोच भाव आतां ताका हाय BP जालें आनी ते युरिन स्टॉप जालें. मागीर तेणें म्हाका, आमी म्हज्या घरा रावतालीं, मागीर सांगोन धाडलें. मागीर आमी एग्रीमेंट हांगा एक प्रेयिंग इन टंग आहा आमचें ट्युजडेचें, ते आमी तेन्ना हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट घालें अशें अशें आहा म्हणून. आनी मागीर एक सिस्टर हिंदू आहा ती, मागीर तेणें म्हाका पोतून फोन केलो, मारिया आमी एग्रीमेंट प्रे करुया. एग्रीमेंट प्रे करता एंड जाता म्हणसर ताका एडमीट केलो. 9:30 ताका मुतोंक जालें. आतां ताका घरा बरो आहा तो, घरा बी हाडलो ताका ऑन द स्पॉट. डॉक्टरान सांगलें नो नीड ऑफ दवरपाचो जरूरत ना, तुका घरा व्हरात. आनी ताका ट्यूब घाललो. आतां तो ट्यूब बी काडलो. हांवें सांगलें ताका तूं मान, हांव जालो बरो, त्या मुतपा कांय ना, सगळें जालें. तुजें प्रेशर देंवलो तेजो 170 जालो आनी ताचे मुताचे ट्यूब घालो तो बी काडलो. सो म्हजें कितें डिजायर आहलें न्हू, ऑल फुलफील. बिकॉज मेन म्हजें आहलें तांकां रित्विकाक आनी ताका फिनीश वर्क ऑफ द लॉर्ड सांगपाक. Yes. ते सगळ्या देवान म्हजी मागणी आयकली, आर्गां दोनया देवाक. Praise so- God. Thank you, Maria. Thank you. Praise Jesus. Okay. Ani kon ha? To thank Maria for calling me up and sending me message. You're not to be seeing on the Zoom. You know, that really touched my heart. I said, no, I must say, join. Praise And Jesus. really praise God that I saw you on the line. It is just starting, so I put it on. So all glory to God. Maria is known for that, my dear. Work of the Holy Spirit and ताका ते काम दिला. Really, God bless you. Praise Really, Jesus. but I enjoy your videos and all, you know, though I may not watch be on the Zoom, but I listen. Praise Nice God. brother, give good talk. Wow, Pauline. And Really it's enjoy. good now. You are a warrior. You must join us every Wednesday. Praise God, praise God. Yes, I'll try. Make it. I'll try to do it. I'll try. Thank you, my dear. Yeah, I must thank you. God bless you. God bless you too. Anyone else? Any more testimonies, my dear? Sister people? round, sister Oh, yeah, round Flavi, go, Baba, go. गेल्या बुधवाराक हांव क्लास मातशें अटेंड करूंक जावंक ना, कित्याक हिंगा टायम दुसरो आसता आनी हांव न्हिदलें, सो म्हाका क्लास मिस जाली. आनी मागीर तुवें म्हाका मेसेज केली रिकॅप कोत्तलें येतल्या बुधवाराक. हांवें म्हणलें वय. आनी मागीर इमिडिएटली हांवें तें टिचींग आयकलें. टिचींग आयकलें तेन्ना लास्ट टायम शिकवण आसली, देवान आमकां अधिकार दिला खंयचोय दोंगर आमच्या जिवितांत आसता ते पयस करूंक आमकां अधिकार आनी पदवी आसा म्हूण. सो तो रिमायंडर म्हाका जालो. आनी 2 दिसान तेच्या फाटल्यान म्हजे नीस हिंगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करतना तेजें मातशें थंब बोट आहा तें बेंड जालें आनी ताका मातशें फ्रॅक्चर कसो जालो आनी तें बोट सुजलें आनी ब्लडूय मातशें क्लॉट जालें. सो हांवें ताका इमिडिएटली म्हणलें, तें 12 वर्सांचें, हांवें म्हणलें कांय इन्स्पिरायंट ना, इन द मायटी नेम ऑफ जीसस यू आर हील्ड एंड युअर थंब इज परफेक्ट म्हूण आमी दोगांयनी प्रेयर केलो. मागीर 2 दीस मातशें ताका पेन जाताली आनी मागीर ते म्हणूंक लागलें म्हाका डॉक्टरागार वचोंक जाय. मागीर आमी डॉक्टरागारा वयलें ताका आनी डॉक्टरान एक्सरे करूंक लायली.
एक्सरे केले म्हणटरीर मागीर तो रिपोर्ट हाडूंक गेलो तेन्ना रिपोर्टांत डॉक्टराचे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर रिपोर्टांत येयलें की ताका इमर्जन्सी रुमांत व्हरोंक पडटलें कित्याक ते मातशें फ्रॅक्चर आसा म्हूण भितर. बट द मोमेंट ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट घेवन येयलो घरा म्हजे निसान आनी हांवें आमी सगल्यांनी म्हणलें इन द मायटी नेम ऑफ जीसस वी कॅन्सल द रिपोर्ट. जस्ट लायक सिस्टर एफ्रेम कशी सांगताली तिचे गोवाईन की हांव सगळे रिपोर्ट कॅन्सल करीत रावलें जे बरें नासले आनी आमी तेंच केलें. आनी ताका इमर्जन्सी रुमांत कांय व्हरोंक ना. वी बिलीव्ड आमी विश्वास दवरलो भावार दवरलो की तें जालें म्हणून बरें. आनी तेंय धाकटें म्हणल्यार तें भियोंक ना, तेंय आमचे बारा प्रेयर म्हणोंक लागलें आनी आमी सगळीं काम आसलीं. वी न्यू God is there, so we don't have to worry. So yes, आनी तें आतां बरें आसा. So I just want to जेजूक आर्गां आनी मोहिमा दितांक तेणें आमकां अधिकार आनी पदवी दिल्या म्हूण. आनी थँक यू जीसस. हालेलुया. Praise God. आणि Jesukarga, तुवें Jesukarga. येस लायक एफ्रम तुवें तें उतर घेतलें आनी त्या उतराचे तूं गोट रावलें बिलीव कोन्न सोत मानून. प्रेज गॉड. आनी Praise तें God. ही रायटिंग कोत्ते हेल्प जालें तुका रिकॅप कोत्ते. Yes, Yes, sister. Praise Jesus. yes. That strengthens her spirit. Yes. Amen. Sister, हांव Jesukarga, सांगू? Jesukarga. Yeah, Ephraim, go ahead, Baba. ओके गेल्या विकाक न्ही एक दीस एश कोन्न घरा रांदतालीं आसतना सडनली म्हाका पोटां सारकी दूख येवपा लागली. सारकी हुंयच्यान भायर तोपताय तें कळना, इशीं तोपताय तेशीं तोपताय सगल्या वद्दां तोपताय सारके. आनी त्या टायमाची म्हाका सारकी जायती सडनली तुका जायते नेगेटीव थॉट्स येयले. कितें जालें काय हातोर बीन जाली काय युरीन स्टोन बीन किडनी स्टोन. तरी हांव चिंतपा पळयलें हातोर खंयची जातली. आतां डॉक्टरागे अपॉयंटमेंट घेवपा पडटलो आनी कितें. पूण त्याच टायमार म्हाका जेजून म्हाका सांगिल्लें. हांवें म्हणलें हांव डॉक्टरागे वयची ना म्हणलें, जेजू म्हगे दोतोर म्हण सांगिल्लें. आनी त्या टायमाची हांवें ते फातरां न्ही त्या टायमाची ते दुखी पोटांत दुखी हांवें म्हणलें जेजू नांवान म्हणलें तुका हांव हुकूम घालतां. पोटाची दुखी म्हणलें तुका हुकूम घालता म्हणलें. स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी तुका म्हणलें हुकूम घालता भायर सर म्हजे कुडींतलो म्हणलें. तुका म्हजे भितर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजू म्हजे भितर जियेता. पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता. जेजूचें रगत म्हजे कुडींत व्हांवता. जेजूची शक्ती म्हजे कुडींत व्हांवता. आनी एक हांव सारकें पोत्तून म्हणोंक लागलें. आनी थँक यू जीसस. आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Jesus, for delivering me. Thank you, Jesus, for setting me free. And zayti utra म्हणून by the wounds of Jesus, I'm completely healed, Lord. By the wounds of Jesus, I'm completely healed, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. आणि हांव अर्घ दीत रावलें. पूण हांवें बिलकूल फोकस करूं ना मुगे पोटांत दूख आहा म्हूण. पूण हांव फकत अर्घ दिली. बिलीव केलें की बिलीव केलें की म्हाका कंप्लीट पेकोवणी मेळ्ळी म्हूण. आनी म्हाका आनी हांवें घरा कोणा सांगोना की म्हाका अशें जालां पोटां आज दुखोता म्हूण. पूण ती म्हगे पेन 2-3 वरां कंटिन्युअस पेन आसलोली. पूण हांवें स्वतमानिलें आनी फकत देवा आर्ग दीत रावलें. जे भाशेन गाना गुळी घाताय न्ही कितें म्हणटाय ताका काडतोश घाताय आनी शूट करीत रावता ठा तेश कोन्न चोयताना हांवें ठो 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 कोन्न शूट करीत रावलें आनी आर्ग दीत रावलें. आनी चोयल्यार तेच दिसा म्हाका खबर ना सायन्सा म्हणल्यार केदो ती पेन गेली ती. आनी हांवें बिलीव केलें आनी आर्ग दीत रावलें. आय एम कंप्लीटली हील्ड लॉर्ड. Completely healed, Lord. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Jesus, for delivering me. Thank you, Jesus, for setting me free. Modot ravle and sarke complete healing. Praise God. Amen. Jesukarga. Wow. तर तुगे गान रेडी हा ठाक 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 कोणता शूट करपाक. ओय हांव तेका
Sister AK-47. AK-47 हुई. Okay. Praise God. हे व्हिडिओ घालाय सगळी. Praise Jesus. बरें दिसता व्हिडिओ घाल जाल्यार. फातिमा या व्हिडिओ किती ऑफ आहा. Praise Jesus. Praise God. Praise कायला God. गे व्हिडिओ आणि त्याचे ऐकत. आणि कोण आहा? आणि कोणागी आहा टेस्टिमनी? Praise Jesus. Yes, sister. Oh, go ahead, Jonina. The discipline retreat opens up, hello, sister. So, a friend, Hindu, she is from Apsa. So she called me, auntie म्हणा लागले आपण retreat होईता आणि आपणा 5 वरांचेर पावपाय आपणा शॉकना आपण मापचे सन येऊन तुमगे राव शकता. आमले वय बरे क्वेश्चन यो म्हणले आणि तेका दिले यो म्हणून. आणि 2 दीस पयली त्याने 2 दिसा उपरांत त्याने म्हाका आनी एक सांगले आंटी कोण एकले दुबय सन एक भुरगी येवपाचे हा रिट्रीटा थिंग वचपान तेगे लगेज आहा तुज्यान ती लगेज तुमगे दवरूं जाता म्हणा लागले. आमले वय दवरूं जाता म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हणले. आणि मगे 1 bedroom फ्लॅट सद्या. सो आय एग्री केल तेका दवर म्हणून. तो ते म्हणा लागले 15 तारखेर आमी सकाळी 5:45 आमगेली ट्रेन म्हणा लागले. आमी आदले दिसा पावतले म्हणा लागले आपण 14 तारखेर. 14 तारखेर फोन मागचे पयली हांवें 12 तारखेर तेका फोन मारलो खबर घेवपा ह्या भुरग्याची की तेका एड्रेस दिवपा जाय न्हू आतां आमगेर येवपाक आनी तेगे बॅग दवरपाक. म्हणटकच हांवें मुगे मिस्टर म्हणा लागले तेका तूं तेका फोन कर आनी खबर घे सारकी तेजी. हे ते दुसरे म्हणा लागले हांवें फोन कर जाल्यार त्या भुरग्यान म्हाका हिंदू भुरग्यान फोन धाडलो तेजो नंबर. तेणे म्हाका फोन केलो आनी फोन कर जाल्यार ते म्हणले आपूण आतां एअरपोर्टाचेर आहा आपूण गोंय येता. हांवें म्हणलें यो. आतां ते म्हाका सांगूंक लागले आपूण 14 तारखेर येतले पूण ते पयलीं 12 तारखेर रातचे भायर सरले येवपाक. आनी जाल्यार म्हाका उलयतना अशें सारकें उलयताले की तेका उलोवपाक जायना आसलोलें. ते इतलें थोडयेन बोल्लोलें आनी तेका खंय जोर येतालो. तरी मागीर ते म्हणा लागले आपूण कित करूं. हांवें म्हणलें यो. आनी आपूण म्हणलें रातचे 2 वरांचेर पावतले आपणागे फ्लायट वास्को दा बोरी. आनी मागीर तेस जाल्यार हांव तुका व्हरों येवं म्हणलें कित्याक तेका राती हांवें तेका एड्रेस कोण दितलो न्हू तेका. ना म्हणा लागले तूं येयनाका आपूण तशें येता म्हणा लागलें. आनी ते कडेन उलोवपा सारकें जायना म्हाका कडेन फोनाचेर कित्याक तेका उशी तोंडी बोल्ली म्हूण सारकी कळटा आनी सामकें पील जायन उलयता. हांवें ओगोत करूं ना. हांवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणलें तेका फोन दवरतरी एनी स्पिरीट ऑफ इन्फर्टी इंटू हर बॉडी म्हणल्यार भायर सर म्हणलें बेगीन तेजी कुडींतलो कित्याक ते आमगेर येवपाक आनी सगळे मेडे वतमी तेजे कुडींतले कसलो अधिकार ना. जेजूच्या नांवान म्हणलें हांव हुकूम घालता आनी भायर काडटा म्हणलें. आनी ते काडलें आनी आमगेर येयले राती. हांव मागीर एअरपोर्टाचेर सावन आपूण टॅक्सी केलें आनी मागीर बेगीन उठलें आनी मागीर तेका रस्त्याचेर हाडूंक गेलें. मागीर ते येयले. आपूण म्हणटा कित करूं हॉटेलार वचो म्हणटा म्हाका. हांवें नाका हॉटेलाचेर कित्याक तेका आनी हॉटेलाचेर हांव खंय वतलें. यो म्हणलें तूं आमगेर. आनी ते आमगेर तें कित्याक तेशें म्हणटा कित्याक तें जाणा तेका जोर येता आनी तेका थोडी बोल्ली म्हूण तें जाणा सारकें. हांवें म्हणलें तेका ना तूं यो आमगे हांव नाका न्हू तेका जोर येता बीन म्हणून. पूण तें जाणा आपणाक जोर येता आनी आपणाक थोडयेन बोल्ला म्हूण सामकें. सो हांवें ना म्हणलें यो तूं आमगेर. आनी तेका भितर बीन हाडलें. हांवें तेका न्हावपा उदक तापोवन दवरलें. हांवें म्हणलें हांव कॉफी करता आमगेर. हांव सुणें आनी तें सुणें आमगे कितें बांदलो न्ही तें घरा भोंवपा मगे सुणें लूज मगे बाय सुण्या बांदूं दिना. सो आनी हांवें म्हणलें सुणें बाय आमगेर म्हणलें
आवय आंटी म्हणा लागले आपूण सुण्या सामके थारा भित म्हणा लागले एक सुणे एशे हा जाल्यार आपूण ती 15 मेत्र म्हणा लागले आपूण फुडें आसता इतली आपूण भित म्हणा लागले सुण्या मगे गो बेजार सारको आवय सुणे कोच जालें मनीस कोंता येयन म्हणा लागलो म्हाका येन सांगता म्हणल्यार ओगोरा म्हणलें हांव रोजार करता आणि ते नावान भायर सरलो तेशें हांवें त्या म्हणून आंटी म्हणून हांव सामकें सुण्या भिता आपणा कडेन सुणे म्हणटा ते दोड मुखार नाका आपणा हांवें वगत करून हांवें बेगीन जेजू क्रिस्ताचे द स्पिरीट ऑफ फियर आउट म्हणलें फ्रॉम दीस बॉडी जेजूच्या नांव हुकूम घाल भिरांतीचो आत्मो भायर सर म्हणलें सुण्याची भिरांती त्या भुरग्याची जिवितांत आहा ती भायर सर म्हणलें आतांच्या आतां भायर सर जेजूच्या नांवान मोठ्यान मारलो हुकूम आणि तुका सांगना 5 मिनटां भितर तेगे अशी भिरांत केली ते सुण्या सायडीन येता वयता म्हणल्यार भिना कशें भिना हांव हुशार मागीर ते न्हिदले आनी मागीर सकाळीं 10 वरांचेर उठ्ठोरी म्हाका कितें सांगता आंटी म्हणा लागले आपूण तुगे घरा भितर सरलो तेशें आपणा दुसरे भाशेचे दिसली म्हणा लागले शांती दिसली आणि दुसरी कितें काय म्हणल्यार तूं जाणा म्हणा आपणा जोर येतालो आनी आपणा होंकलेचेर होंकला आख्खे एअरपोर्ट म्हणा आपणा होंकून येयला पूण तुगे घरा भितर सरना म्हणा आपणा होंकली मातशें पण ना आणि जोरूय ना म्हणा लागले आर्गां म्हणलें जेजू आर्गां हांवें म्हणलें तुजे पासत हांव मागतालें म्हणलें सगळ्या दिसांनी आनी राती म्हणलें तूं म्हाका उलयलें तेन्ना म्हणलें हांवें पयलीं तुगेलें उलोवप तुगे सारकें जायनासलो बीन म्हणून आनी हांवें म्हणलें हुकूम घायले कसले इन्फॉर्मिटीज आहाय ते तुजे भायर सरोन वचोंक आनी ते पवित्र आत्म्या म्हणलें काम केलें जेजू आर्गां आनी हे दोनूय म्हणलें टेस्टिमनी आयज वोसा आनी म्हणलें तूं मँगलोर वयतरी तूं दी म्हणलें टेस्टिमनी हय Wow, praise God, Janina. Praise Jesus. Praise Thank you, Jesus. Holy Spirit. You are a mighty warrior. Yes, I am. Praise God. Praise God. Ani konaha? Praise God. Beautiful testimonies today. Arkan Praise Jesus. tilsu ke sogle soldat. sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Testimony ha, Brigida? Oi, testimony ha. My God, go ahead. Hello. Yes, very good. Praise God. Yes. आम्ही आजकाल आमगे उपास आसलोले गोंया सो आम टिकेट काढलो ती टिकेट आमगे ट्रेन ऑलरेडी गेली मिस जाल ना आमका ती पनवेल राती ती नेक्स्ट डे जात नो सो 14 मॉर्निंग आम 15 मॉर्निंग ती तो मिस जाली हांव गेले स्टेशनाचेर आनी पोत्ताय आनको विचारलें वचोन तेंक सांगिल्लें कित करपाचें आमगे ट्रेन मिस जाली आमकां वचोंक जाय आनी टिकेट मेळना आतां टिकेट ते लोक पयलीं मेळटा ते भाशेन मेळनाय मागीर म्हणटा तूं वच म्हण लागलें ना टीसी येयल ना कोण येयल ना आमी बर भाशेन गोंय पावली प्रेज द लॉर्ड Oh my goodness. देवागे प्लॅन देवान ऑलरेडी प्लॅन करून दवरलो म्हाका Praise Jesus. Praise Jesus. Praise God. Awesome. Wonderful. TC was Jesus. Amen. Hey, Tony. Hello. Praise God. Welcome to Goa. Praise Jesus. Awesome. Goya bola sister. तुगे कितें आहा रे टेस्टिमनी सगळें बरें जालें UK to Goa. Praise God. Just I want to say hi to you. Yeah. Jesus. Thank You you. can do Jesus. that, correct, right. Please. Praise Yes. God. Thank you, Lord Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. Praise God. Ani कोण आहा God. ना जाल्यार Praise रिकॅप करूया God. आमी. Thank you, Jesus. All right, my dear Flavi. जेजू कारगा Yes, sister. जेजूक आर्गां
गेल्या बुधवाराक भयण एफ्रेमान आमकां शिकवण दिली आनी विशय जावन आसलो जेजूचेर भावार्थ. माथेव 11 वोड 12 ते 14 आनी 20 ते 25. जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां शिकयता कशे परी आमी आमच्या जिवितांतले दोंगर, आमच्या प्रश्नांक, आमच्या जिवितांत येतोल्या तुफानांक, वादळ मोलांक, सगळ्या तरेच्या पिडेक आमी भावार्थान हुकूम घालूंक जाता. देवाच्या उतराचेर आमी गोड भावार्थ दवरीत जाल्यार आमच्यान सगळें करूंक जाता. आमच्या जिवितांत कितेंय वायट घडटा वो कश्ट येता तेन्ना जेजू आमकां एकेय घडयेक केन्नाय सांडिना. तो आमच्या दर एकाच्या उजव्या हाताक घोट धरून आसता. आमचो देव जावन आसा पदवेदार, तो जावन आसा शक्तिवंत, आमचो पेकोणदार, आमचो राखणदार, आमचो सुटका दिनार. पूण फकत आमकां जाय ताचेर धीर भावार्थ. जरी तर आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर गोड भावार्थ आमी दवरलो जाल्यार कसलीच भिरांत आमकां आसची ना. जेजू बेतानी तावन आपल्या शिसा बरोबर येताना जेन्ना ताका भूक लागता, वाटेर आसलोल्या अंजिराच्या झाडाक फळां नात तें पळोवन जेजू त्या झाडाक शिरापता आनी आपल्या शिसा बरोबर चलूंक लागता. हांगा आमकां शिकोवन मेळटा की जेजूक आपल्या उलयलोल्या उतरांचेर दुबाव नासलो. तो झाडाक शिरापून चलूंक लागलो कित्याक ताका विश्वास आसलो की ताचे उतर शार्ती पावतले म्हूण. आनी ताच्या त्याच भावार्था प्रमाणे दुसऱ्या दिसाक खरेंच जेजून शिरापलेले अंजिराचें झाड मुळात तावन सुकोन येता तें शिसांनी पळोवलें. हो आसलो जेजूचो आपल्या उलयलोल्या उतरांचेर भावार्थ. ह्या संवसारांत आसतना जेजू आपल्या शिसांक देवाच्या राजाचें मिसांव फुडें व्हरूंक तयार करतालो. तांचो देवाच्या उतराचेर भावार्थ घट करूंक तो वावुरतालो. जायते फावटी तांकां वोपाऱ्यांनी तो शिकयतालो, जायतीं ओचोऱ्यां आनी मिलाग्री तो करतालो. ताचे शीस हें सगळें आपल्या दोळ्यांनी पळयताले. ताची शिकवण ते आयकताले, पूण जेजूचेर तांचो भावार्थ अजुनूय घट जावंक नासलो. हें आमी पळयलां मार्काच्या 4 40 वडींत. जेन्ना वादळ मोल जाता तेन्ना जेजू तांच्या बरोबर आसुनूय तांचे शीस भियेतात. जेजूचेर तांचो भावार्थ दिसोन येना. मार्काच्या 9 वरांत जेन्ना शिसा लागीं एका मनशाच्या पुताचेर बसलोल्या देंवचाराक काडूंक जायना, पूण तोच देंवचार जेजूक काडून उडयता, तेन्ना जेजू तांकां सांगता, भावार्थ आसल्यार कोणायच्यानूच सगळें करूंक जाता. आमी सगळीं दर बुधवाराक शिकवण घेता, जायत्या रितीरांत आमी भाग घेता, देवाचें उतर आयकता, पूण आमी ती शिकवण वेव्हारांत घालिना. आयकलोल्या जेजूच्या उतराक आमी पाळना. आमचो भावार्थ जेजूच्या उतराचेर दवरिना. एके भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरीत नात तेन्ना आमी ताका दुखयता. हिब्रू 11 पयले वडींत आमकां समजोन मेवता की भावार्थ म्हणल्यार आमकां जें दिश्टी पडना तें खरेंच आसा म्हूण आमी मानून घेता. भावार्थ जावन आसा आमची आत्मीक शक्ती. भावार्थ जावन आसा आमचें एक व्हड हातयार. भावार्थ म्हणजे देवाचेर आमी पातयेन रावप, देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरप. भावार्थ जावन आसा देणें एक व्हड देवाचें मोलादीक फुकट देणें आमकां सगळ्यांक. देवान आमकां सगळ्यांक एकाच मापान भावार्थाचें देणें दिलां. कोणाक उणें वो कोणाक चड दिवंक ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, तें शिकता, तें आमच्या तोंडान परत परत उच्चारता,
तेन्ना आमचो भावार्थ गोड जाता. जायते पावट दुस्मान आमचो भावार्थ हालोवंक सोदता. तो आमच्या मनान चिंतनान घालता. आमी कितेंय काम करूंक फुडें सरलीं जाल्यार तें शार्ती पावचें ना म्हणटा. ह्या वेळार आमी जेजूची शिकवण वापरूंक जाय. जेजूची उतरां आमच्या तोंडान उच्चारूंक जाय. जसो आमचो मोबायल उजार करूंक आमी ताका सदांच चार्ज करता, तेच भाशेन आमी दिसपटी देवाचें उतर आयकून, शिकून आनी तोंडान उच्चारून आमचो भावार्थ गोड करूंक जाय. ब्रदर विन्सेंटान आमकां सोजमणी दिली की जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर घेवन आमच्या मनाची नवसरणी करतात, तेन्ना आमचो भावार्थ गोड जाता. तो भावार्थ दिसोन येता आनी तेन्ना आमकां एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. जुआंवाचो आवेसवर 14 बोर्ड 12 आमकां शिकयता की जेजू आपल्या बापाशी वेचे आदीं तो आमचो भावार्थ आमकां धीर करूंक सांगता. आनी त्या उपरांत आमी जेजू असलींच न्हय पण त्याच्या परस व्हड कर्तृत्वां करूंक पावतेली. फकत आमकां जाय मनाची नवसरणी आनी जेजूच्या उतराचेर गोड भावार्थ. मार्काचो 11वो आवेसवर वड 23 आमकां शिकयता, काळजांत दुबाव दवरिनासतना देवाच्या नांवान देवान दिलोल्या पदवीन आनी अधिकारान आमच्या जिवितांतल्या पिडेच्या कश्टाच्या दोंगरांक आमी हुकूम घालता तेन्ना ते घडोवन येता. लुकाच्या 9वे आवेसवरांत पयले वडींत जेजू आपल्या शिसांक सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिता. हो अधिकार आनी ही पदवी जेजून आमकांय सगळ्यांक दिल्या. पण आमी जायते पावट हो अधिकार उजार करूंक नकलो आनी उजार करूंक विसरता. भयण एफ्रेमान आमकां गोवायकी दिली कशे तरेन तिणें हो अधिकार, ही पदवी आपले दुवेचे कुडींत आसलोली सगळी पिडा भायर काडूंक वापर केलो. तिच्या दुवेक दर म्हयने जोर येतालो आनी दोतोरांनी जायते टेस्ट करूंक सांगले. भयण आनी तिची फामील जेजूचेर आपल्या भावार्थान गोट रावली. जेजूची उतरां दीस आनी रात ती तोंडान उच्चारीत रावली. जेन्ना तिचे रिपोर्ट बरे येनासले तेन्ना आमची भयण ते सगळे रिपोर्ट एक एक करून जेजूच्या नांवान कॅन्सील करीत रावली. आनी जेन्ना भयणीन जेजूच्या नांवान ताणें दिलेल्या पदवेन आनी अधिकारान तिचे दुवेच्या पिडेक भायर सरूंक हुकूम दिलो, तेच राती तिची धूव एकदम बरी जाली. फुडचो रिपोर्ट येवचे आदींच तिणें भावार्थान मानून घेतलें की तिची धूव बरी जाली आनी तो रिपोर्ट एकदम बरो आयलो म्हूण. आनी ती देवाक आर्गां दित रावली. आनी जेजूचेर आसलेल्या तिच्या गोड भावार्था प्रमाणे हे पावटी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आयलो. जेजूक आर्गां. आमकांय देवान दिलेल्या त्या भावार्थाचो, त्या दिलेल्या अधिकाराचो, त्या पदवेचो आमच्या दिसपटी जिवितांत वापर करूंक ही शिकवण आमकां उलो करता. महिमा जेजू. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Wow, Flavi, thank you Wonderful, so wonderful. much. Praise Ekdom. God. Praise God. Praise God. Praise Jesu God. Ephraim, what do you think, Baba? She covered everything. त्यांनी सारखे बरें करून आयकोन तेणी आख्खें बरें करून बरयलां सारकें. Praise एकदम God. बरें केलां. God. सिस्टर फ्लाविया एकदम बरें बरयलें. पूण कॉमेर्सा Thank you, Holy मातसो Spirit. हावेसवर चुकयला, गॉस्पल चुकयला, मॅथ्यू म्हणलें तेणे, मार्क 11 न्ही सिस्टर फ्लाविया? Oh, I'm so sorry. Mark 11. Oh, I'm so sorry. I don't know how that got typed. Oh, म्हणे हांव जाणा Mark 11 म्हूण I don't know how it got typed. I'm so sorry about it. सारकें बरें डिटेल सगळें सुटावें करून बरयलां. एकदम बरें बरयलां. Praise God. एकदम बरें केलें. जेजू कारगां. Thank you, Flavi. मुझे फर्स्ट कोंकणी
थँक्यू सिस्टर, थँक्यू. आता दुसरे फावटी तू प्रिचिंग करतले, देव उतर Yeah, So, exactly. Yes, my yes. apologies yes, for Ram. any mistakes. Praise God. No mistakes. Cancel. We cancel that word. Praise God. Praise God. Okay, let's start. Today I'm going to go Old Testament, brother. Few scriptures on the New Testament. Okay. So No Heavenly problem. Father, loving Jesus, we love you. We praise you. I surrender everything to you, Lord. Take care of this session. Whatever comes out of my mouth, let it be your word. Nothing of me, Lord. Everything of you. Praise Jesus. Thank you, Jesus. God, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, so let's start with Matthew 11:28. So now आता आम्ही सगळी हिंगा आहाय नी. सिस्टर मरियान इन्वाइट धाडलो. तांगे झूम मीटिंग हा वेनसडे. आमी येताय आनी जॉइन जाताय. पण अशें म्हण आमकां दिसता ती मीटिंग हा, आमकां इन्वाइट येयला, आमी या जॉइन जावया. कळ्ळें? पूण देवागे उतर कितें सांगत तेंचोय. सगळे आमी देवागे नांवान एकठांय जायन आमी मेट्टाय पडे. थिंगा देव आमकां कितें सांगता. कोण वाचपा सोदिता? वाचता सिस्टर. ओके, वाच. सगळी तुम्ही सारखे खोस मॅथ- करतात Yes. आणि ओजाच्या भाराखाल आसात ती मोजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. ओके, सो ते एक उतर चोया आमी. मोजेशी येयात. आमकां सगल्यांक हें आसता, बर्डन आसताय न्ही. बेस्ते कितें आयज घारासून पावल जाल्यार रांदपाक कितें तो मुगे बर्डन. जेवण कितें करपाचें तो मुगे बर्डन. सो कामाक गेली. आतां आमकां कितें जाता, तुमकां कोविड जालो तें पयलें, तुमगे एपिसोड जालो तो आमकां आतां जाता. सो कामाक गेले जाल्यार आमकां स्टाफ ना आनी सगळे पेशंट दुयेंत आहाय. सो तो बर्डन जाता. आतां हांव कितें करपाचें. सो सगळ्यांक कश्ट आसताय. दिसा दिसपट्टी सगळ्यांगे लायफान बर्डन आसता. कळ्ळें? आनी त्या बर्डनान एक पाट आमगे तकली बेजार जाता. सो आमकां देवागे उतर कितें सांगता. दावाय तुमी थिंग सोदूं आसा, हिंग सोदूं आसाय म्हणना. मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तुमकां समाधान आनी हुंय ना. मोजेशी येयात. तुमकां आपयतो. येयात मोगान आपयता. हे इंग्यो म्हणना. आमी तरी एकमेकां म्हणटा मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. सो मुझ बोगले येल म्हणटरी तुमकां शांती. सो समाधान म्हणल्यार ते शांतीचें उतर आसतलें. सो हांव तुमकां समाधान करतलो. कळ्ळें? हें आतां तो आमकां आपयचोय. आमी ताजे भायर आनी खूंय गेल जाल्यार आमगेली आमकां जाय ती शांती मेळना. आमकां जाय तें समाधान मेळना. कित्याक आमकां आमी खूंय गेल जाल्यार तो लोक आमकां आपयना. येयात मोजेशी येयात म्हण आपयना. आमी आतां कोणाकू उलोवपा जाय जाल्यार जोनिना म्हाका मातशें मुगे मातशें काम कोत्ता. हांव फोर्सान जोनिनाको उलयतां. पूण हिंगा आमकां जेजू कितें म्हणटा. यो तूं मुझ बोगले यो. तुका जोनिना बोगले गेल्यार मुझ बोगले मेळटा तूं हेल्प मेळपा ना. तूं हिंग यो मुझ बोगले. कळ्ळें? सो हो एक जालें. सो जेजू आमकां आपयता आनी तेका लागून आमी हिंगा एकठांय जाताय. आमी जेजूगे उतर आयकूं हिंगा येताय. सिस्टर मरियान आपयल म्हणयनाय, ब्रदर विन्संटान आपयल म्हणयनाय. जेजू आमकां आपयता कोणा मनशा गेल्या वरवीं. ओके, नाव वी विल गो टू जॉन 15:4. सो आयली म्हूण जायना. जेजू म्हणटा बरें आयली तुमी न्ही. आमकां तो केअर ना जाल्ल्या भाशेन कोन्ना. पूण तो कितें म्हणटा तो हिंग चोया आमी. सो जॉन 15:4. सो इतू तो आमचो मोग कोत्ता. इतू तो आमकां आपयता. इतू तो आमकडे उलोवपा दिता. इतू तो आमकां आमी आपणागे आवाज आयकूंक जाय जाल्ल्या भाशेन सुद्दां दिता. ओके, सो जॉन 15:4 ब्रदर
गेल रे तो बरें राव घालता घालता. हा फ्लावी घालता मुसता. ओके. मोजे सोबीन रिगून रावत हानी आवय आवय मुई तुमच्या सगळे रिगून रावता. सो आम तुमका आपयले ताणे आता हे आय मुझ बुगले आय माक तेंकून बसाय मुझ बुगले आय माक तेंकून रावाय हॅव अ रिलेशनशिप विथ मी बी व्हेरी क्लोज विथ मी कळले. आणि ते कित म्हणटा आता मोजेशी रेगून रावात अबाइड इन मी मुझ भितर रावाय तुम्ही कित्या भायसून वयताय तुम्ही मुझ बुगले रावाय आय माका तुम्ही जाय रेगून रावलोली आणि तुम्ही म्हाका रेगून रावलो म्हटरी हांवूय तुमकां रेगून रावता हांवूय तुमकां रेगून रावता. जसो एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय वाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंकीत फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुम्ही मोजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. जायना. सो तो एग्जाम्पल दिता दाखवालेचो एक रुखाचो फांदो खातोलो जाल्यार तो फांदो सेपरेट जालो म्हणटरी तेका नरिशमेंट मेळना न्ही. तो फांदो पोत्तून रुखा लावपा जायना तो सेपरेट जाता त्या रुखा वरवीं. पूण ते भाशेन म्हणटा तो जेजू आमकां हे आय म्हणटा आपयता आनी रिगून रावाय म्हणटा मुझ भितर आनी ताचे भितर आमी रिगून कितको रावताय तेगे उतराची आमकां जाणवाय आहा जाल म्हणटली. ओके. आतां हांव तुमके भाशेन सांगता हांव मुगे लायफ भर इगोर्जींत यूथ ग्रुप रिट्रीट सगलो मुगे जिवितूच तें रिट्रीट आनी सगल्या इगोर्जी हांव नंबर 1 ब्रदर सांगता चोय सगल्या यूथ ग्रुपा सोल पाद्री बी म्हाका वळखताय. सो पूण जाणवाय ना आनी कितें जालें विरांत कितें जालें नाकती उतरां. सो आतां ते उतराची गोडसाण मेळ्ळी जेजून म्हाका दाखयलें मुगे भितर तो जागो रीत आहलो तो जेजू वरवीं तो बरून आयलो कळ्ळें. सो ते भाशेन जेजू सांगता यो आनी म्हजेशी रेगून राव कुशीन सोन्नाका रेगून राव क्लोज राव. आनी सो क्लोज रावलो म्हणटरी आमी कितें कोत्ताय जेजू भाशेन आमी रायचस जावपा शिकताय तेजे भाशेन जिवीत जियोवपा शिकताय आनी तायकोडे संबंद कित्या कितें जालें तें सिस्टर एफ्रेमान उलयलें सगल्या ती प्रॉब्लेम जाल ते ती नियाळ कोत्ताली चोयले ती देवागे उतर नियाळटाली आनी ते उतरा वरवीं ती गोठाय घेताली ती गोठाय सांबाळटाली आनी आपणाकूय त्या भुरग्याकूय तिणें दाखयलें तूं कांयच भिनाका कांय भिवपा गरज ना. सो ते भाशेन आमकां जेजू कोत्ता आमी ताजे भितर रिगून रावंक जाल्यार. ओके. आनी सो ते भाशेन आनी मागीर कितें जालें आनी एक स्क्रिप्चर मेळ्ळो म्हाका मुगे पयलो स्क्रिप्चर हांवें शिकलो तो हो जेरमाया 29:11 आनी म्हाका बायबल म्हणटा तो ते पयलो स्क्रिप्चर हांवें वाचिल्लो आसता तो यू नो. सो तो कितें सांगता कम टू मी जॉन घाला रे तो सॉरी पयलो हो घालया प्लॅन कितें आहाय. ओके. So Jeremiah 29:11. Old Testament by Flavia. Yes. Flavia, she can't put Old Testament, I think, brother. Jo amko chatta che galto. No, I'll put sister. I can Okay, put. okay. Thank you, Baba. Thank you. So ते भाशेन आमकां खबर ना आमी ह्या संवसारांत कितें आहाय म्हूण आमकां पर्पज पूण आमी जाणोय आतां देवागे उतर वाचलो तशें आमकां खबर आहा आमी लारेत ते भाशेन वचपा आयलो न्हय. देवान आमकां पर्पज दिला देवान आमकां एक असायनमेंट दिला आमगे कारण आहा आमी ह्या संवसारांत वचपाक कळ्ळें. आमी बेश्टी येन वाऱ्या भाशेन वचपा आयलो न्हय. सो आनी तो पर्पज आमकां आतां देवागे उतर वाचलो तशें सगळीं एकठांय जाताय तेतून तो पर्पज आमकां मेळटा
तो पर्पज आमकां उलयता आमकां जाता चोय ब्रदर विन्सेंट चोय कितू काम कोत्ता कितू वेळ तो आपणागेलो देवा दिता सिस्टर एफ्रम ते दीस उलोयन सांगिलां आनी म्हाकाय जाता हांव आतां कितें कोत्ता उकडास कोत्ता वाव देवागे उतर हे भाशेन सांगता म्हाका पर्पज आहा म्हाका संवसारां आहा म्हूण कसलें पूण कारण आहा पूण तें कारण म्हाका खबर ना तें कारण कितें सो सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची नोश्ट हाडपाची न्हय ही येवजण तुमकां बरवशान बरलोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता प्रेज गॉड करेक्ट ये वाचिल मुटरी I was in cloud 9 हा वाव बायबल हे बरयलो हा so this was the first scripture I tried to study एक म्हयनोभर हे हांव शिकोता हो स्क्रिप्चर कित्याक देवा मुगे प्लॅन आहाय कळ्ळें देखू मास्ता हांव यूथ लिडर देखू हांव इगोची आहा देवा मुगे प्लॅन आहाय हांव बरें काम कोत्ता इगोचीक सारको हांव चॅम्पियन पूण तो स्क्रिप्चर शिकोता मुको कितें तुज्या आख्खो नोटबुक शिकपा जाता पूण एक स्क्रिप्चर शिकपा एकदम त्रास जाताय कित्याक तो सोयताना नाका तूं तें कितें आहा तें जाण जालोलो कळ्ळें सो तो स्क्रिप्चर शिकपा म्हाका जाय तो टायम लागलो आनी सगळे पाटी म्हाका उगडास येता तो स्क्रिप्चर आहा बायबलांत पूण तरी हांव शिकलो ना तो आतां कित्याक मुगे मोन ना तें देवागे उतर शिकपाक मुगे तेदो पासून तो कॉलिंग ना ते तो आवाज देवागे आवाज हांव आयकून घेना कित्याक मुगे संवसार जाय तो बिजी हांव बिजी हा संवसारांत कळ्ळें चोय आतां 12 चोया हांव जाणो देवागे मुगे प्लॅन आहा म्हूण पूण म्हाका खबर ना 12 आनी 13 फुलफील करपा जाय म्हूण कळ्ळें चोय 12 कितें सांगत तो तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो 13 तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो सगळ्या काळजान म्हाका सोदून येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो प्रेज गॉड चोयलां म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना तो आमकां आयकतलो अरे जेजू हांव जाणो मुगे प्लॅन आहा म्हूण जाल्यार तुगे काम मुगे प्लॅन फुलफील करपाक तूं कितेंय कर पूण मुगे काम मुगे प्लॅन फुलफील कर जायना तशें कोन्न तुमी म्हजेशी येयात आनी म्हाका उलो मार आनी म्हाका प्रार्थना करे सो आतां आमी पयलीं वाचिलां जॉन 15:4 रिगून रावाय म्हूण म्हाका येयाय आनी म्हाका रेगून रावाय हिंगाय तेंच मुट्टो उलो मारताय आनी प्रार्थना मारे मुच बोगले बसाय आनी म्हाका उलोयाय कळ्ळें आनी मागीर हांव तुमकां आयकतलो हांव व्हडलें बोवाड कोन्ना हांव सुसेगाद उलयतां तूं मुच बोगले बसोल म्हणटरी मुगे भास उलोवपा तुमी शिकतलीं सो हांव तुमगे आयकतलो आनी तेदोनू तुमगे प्लॅन फुलफील करतलो म्हाका सोद्याय तुमी तुमकां हांव बेस्तो मेळपाना हांव शांती तो बरो कोन्न आमकां आपयता बरो कोन्न रिगून रावाय म्हणटा आनी बरो कोन्न आमकां आमकोडे रिलेशनशीप करूं सोदिता आमकां संबंद करूं सोदिता आमकां एकवट करूं सोदिता कळ्ळें आनी तेन्नाय सगळे काळजान आमी ताका सोदूंक गेले म्हणटरी तो आमकां मेळटलो कळ्ळें आनी तेदोणू आमगेलो प्लॅन आमकां समजून येतलो आमी देवा बोगले टायम बसून तर स्पेंड करनाय देवा बोगले देव कितें उलयता तो आमी आयकूं सोदनाय दिसभर आमी आमगे कामां बिजी आहाय दिसभर आमी ते दुस्मानागे आवाज आयकताय जाल्यार आमी देवागे कितको आवाज आयकतली आयकपा नाय न्ही आमकां येवपा ना आवाज कित्याक देव आमचे भाशेन बोवाड कोन्ना देव शांती शांती पिसफुली उलयता आमी शांती आमगे आमी ओगी आसपा जाय तेगे आवाज आयकपाक ओके सो हे भाशेन आमकां तेगेले प्लॅन कोट्टाय आनी जोण एकलो हिंग एकठांय आहा
बेस्ती एकठांय नाही तुम्ही काय ना म्हण घराको करपाक पण हिंग एकठांय आहात तुम्ही देवान तुमकां उल मारला आणि देवान तुमकां आपयले आणि तेगे उतर आयकपा तुम्ही आयले आतां ते उतर आयकिले आतां उतर आयकून घारोसून कित करतली आमी रिगून रावतली ताका ओ आणि संसार माथ्यार घेतली आमी चिकटून रावतली ताका ताचे बोगले टाइम स्पेंड करतली दिसा आमकां 24 वरां हाय कळ्ळे आणि तीन 24 वरां आज 15 तारीख आज खबर हाली 16 तारीख जाली हाली आनी 24 वरां आज 24 वरां आमी कित केलां तो आमी देवा हिशोब दिवपा जाय टाइम आमी देवा बोगले स्पेंड केला संसार माथ्यार गेला कित केला तो आमी देवा आन्सर करपा जाय देवा आन्सर करचे पयलीं आमकां आन्सर करपा जाय आमकां पयले आतां चोया आमी आतां आयजाया 43 वच बाबा प्रेज गॉड आय एम सो हॅपी तुका हें घालूं जात म्हण आतां वाव येस प्रेज गॉड सो हे भाशेन आमकां आयजाया 43 put 1 2 3 जाकोबा हांवें तुका रोचला इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला तर आतां हांव सोरेस्पोर अशें सांगता भियो नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला तूं मोजोच कादल्यान बेशी राव पुरो बाबा राव विल रीड that second time okay now ए वाचित ते दोन बाबा one only keep one only stay on one so Jonina yes sister Jonina हांवें तुका रोचला ओय लावी हांवें तुका आकारून हाडला तर आतां हांवूच सर्वेस्पोर अशें सांगता तूं भियो नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला आमेन जेजू कारगा Can you imagine तूं म्हजोच आमेन God calls me देव म्हाका म्हणटा हांव आपणांगे म्हणटा म्हाका आपयता म्हाका चिकटून राव म्हणटा मुगे भाशेन मुजी वरवीं ताका प्लॅन आहाय म्हणटा मुजो तो मूव करपा सोदिता आनी मुगे नांवान म्हाका आपयता ओ माय गॉड प्रेज जीसस प्रेज गॉड पोतून वाचया प्रेज गॉड पोतून वाचया आता ओके जाकोबा हांवें तुका रोचला तू आपणाचें नांव घे जोनिना आपणाचें नांव घे आपली आमचें नांव वाचीत जाल्या तो स्क्रिप्चर आमकां पर्सनल जातो सारकें म्हणलें जाता येस पर्सनल जाता जोनिना हांवें तुका रोचला जोनिना हांवें तुका आकारून हाडला तर आतां हांव सोरेस्पोर अशें सांगता भियो नाका जोनिना कित्याक हांवें तुका सोडयला तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला जोनिना तूं म्हजोच पळय आमची बाय जोनिनान आतां तिचो स्क्रिप्चर चेंज करून आपलें नांव 2 पाटी घातलें ते 4 पाटी केलां पळयलां तुमी प्रेज गॉड जेजू तोहेच म्हणटा आमचो देव तोहेच म्हणटा तूं कितले पाटी म्हण बरे भाशेन म्हणलें बाय जोनिनान सारकें म्हणलें सारकें यू मेड पर्सनल केलें तुवें व्हेरी गुड प्रेज गॉड प्रेज गॉड सो जेजू कित म्हणटा देव कित म्हणटा हांव तुमगे रोचणार तुम कोण दोतोरा बोगले वसाय
कोण व्हडले प्रेगादुरा बोले असाय व्हडले भिस्मा बोले असाय पाप साहेबा बोले असाय पण हांव तुमगेलो रोचणार आय हॅव फॉर्मड यू हांवें तुमकां आकारलें म्हणल्यार तुमकां घडून हांवें हाडलें हांव तुमगे रोचणार तर आतां सर्वेस्पर अशें म्हणटा अरे आमकां देव आहा जाल्यार देव दिसती पडना न्ही आमची भिरांत वाडटा पण देव आमकां कितें सांगता भियों नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला सगळे भिरांतींतलो सगळे वायटांतलो तूं कांय सोडयला हांव तूं मुगेलो तूं मुगेली सो तुका भिवपाक गरज ना कळ्ळां पूण 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 आमकां भिरांत कितकोन येता आयज म्हाका जालां दुयेंस आयज म्हजी तकली सामकी हें जाता ओके सो हांव चिंतीत आतां अरे तकलें हें जालें मुसता तकलें तें जालें मुसता आनी तें हांव नाका आसलो चिंतना घेवन मुगेली फियर वाडयता भिरांत वाडयता आनी म्हाका क्रिएट कोत्ता भिरांत ओके तो कोण त्यो फोट्यो दुस्मानांगेल्यो ते दुस्मानांगे फोट्यो घेता आनी हांव भिरांत घेता म्हजे भितर कळ्ळें आनी हांव विसोत्ता कोण मुगेलो रोचणार तो कळ्ळें आनी तो सोयतान आमकां ट्रॅप कोत्ता आमकां कितें म्हणटाय ताका उंदरां दोत्ताय ती लातेर म्हणटाय न्ही लातेर सो ती लातेर आमी घरां उंदीर आहा जाल्यार लातेरी जेवण घालताय आनी ती एक कुणच्या दोत्ताय ते उंदरां खबर आसना लातेर दवरलो आहा म्हूण कळ्ळें ते उंदरां खबर आसना ती आनी उंदीर सगलो तो जाग्यार पावलो म्हणटरी तो भितर गेलो तो ट्रॅप जाता कळ्ळें सो ते भाशेन आमगे स्टेट जाता एक एक फाटी तो आमकां सारको ट्रॅप कोत्ता आमकां कॅप्चर कोत्ता आमगे मन सारकें तो हें जाता डिस्टर्ब कोत्ता आमकां आनी आमी विसोत्ताय आमी कोण ती आमकां ऑथॉरिटी दिलो आहा देवान ती आमी विसोत्ताय कळ्ळें आनी आमी तेगे फोटे हाय त्यो आयकूंक पावताय आमगे देवायल विसोर काडटाय आनी आमगेर विसोर दुस्मानाचे काडटाय ते सोयतानाचे काडटाय कळ्ळें पूण देव कितें म्हणटा म्हजे भायर तुमकां आनी कोण ना कोणें तुमकां रोचलो नाय हांव तुमगे रोचणार हांवें तुजे नांवान तुका आपयलां तुगे नांव काण तुका आपयलां कित्याक तूं मुगेलो पर्सनल मनीस आय लव यू सकल आहा चोय सो ते भाशेन कळ्ळां सो आमी कितें कोत्ताय तें चिंतपा जाय आमी दॅट्स वाय चड गरज तें उतर घेवन आमी नियाड केलोलें तें उतर घेवन आमी आयकलोलें एक चिंतप येता आयकिलां रिपोर्ट रॉंग आयला तें चिंतप तुगेलें ओ देव तुगेलो देवान एकूय कोडेन सांगलो ना तुका तूं भिरांतीन राव म्हणलो ना तुका भियों नाका तें देवागे उतर तुका भिवपाक गरज ना तूं मुगे तूं मुगे पूत कळ्ळें सो ते भाशेन हो आमगेलो रोचणार आमकां सांगता कळ्ळें आतां दुसरी चोया उदकांतल्यान बेशी तुज्या सांगाताक हांव आसतलो नदींतल्यान बेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात उज्यांतल्यान चलशी तूं लाजचो नाय आनी दोंगान तूं उलपावचो नाय 43 हांव इंग्लिशाचेर रिफर कोत्ता तेजे बरी उतर घाली कारण हांव सोरेस्पोर तुजो देव इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो ताव तुका सोडूंक हांवें इजिप्ताक सोडून दिलो ओली टू कोरिया तुका बाबा जोडून 2 कोरिया 3 मागीर कोरिया सो उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलो व्हडले दोरयांतल्यान तूं वयशी हांव तुजे सांगाता आसतो म्हणटा इंग्लीश बायबलाचे कितें म्हणटा when you go when you pass through the waters I will be with you तूं उदकांतल्यान गेल्या हांव तुजे बारबो आहा इमॅजिन कर तूं आतां व्हडले उदो येता
लार येता आनी तूं थिंग आहा तुका भिरांत ना कित्याक देव तुजे बरोबर आहा उदकांतल्यान तूं वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलो नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात उज्जांतल्यान पासून चोलशी जाल्यार लासचो नाय आनी त्या दोगान तूं उलपचो नाय हिंगात देव कित म्हणपा सोदिता जेजू देव सांगना तुका प्रॉब्लेम येवपाना म्हूण तुजे वादोड मोड येवपाना म्हूण तो सांगना तुका तुजे वादोड मोड येत तेदोणो हांव तुजे बारबो आहा एक व्हडलें दिसती पड तुका मोड येता ओ माय गॉड आतां येता वादोड व्हडलो उज पेटोला पूण देव सांगता भिवपा गरज ना हांव तुजे बारबो आहा प्रॉब्लेम येतोले पूण ते प्रॉब्लेम येतो तेदोणो मुगेली गोठाय आसतली भिवू नाका त्यो तुका गिरासपा नाय त्यो तुका ओडून घेवपा नाय त्यो तुका माल करपा नाय कांय दोग तुका लागपा ना कोण कसलोय प्लॅन सोयताना गेलो आहा जाल्यार तो प्लॅन चलपा ना कित्याकू तूं मुगे दू हांव तुगे मोग कोत्ता हांव तुगे रोचणार हांव जाणो तुगे प्लॅन तुजेर मुगे प्लॅन कसो तो हांव जाणो तुका हांवें कसो प्लॅन घालून रोचिल तो कॅन यू इमॅजिन केद्दें व्हडलें तुफान आयलें जाल्यार देव म्हणटा आपूण तुका सोडपा ना तुका दोग लागपा ना वाव इमॅजिन आनी एक उगडास रे तुका देव सांगना रिपोर्ट वायट येतो म्हूण वायट येवपाना म्हूण दोतोर तुका रॉंग रिपोर्ट दोतोर तुका रिपोर्ट दिवपाना म्हूण सांगना तो तुका रिपोर्ट येतोलो पूण तुका हांव हा न्ही तुका भिवपा गरज ना व्हडले तुका व्हडले प्रॉब्लेम येतोले पूण तुका हांव हा न्ही ट्रस्ट इन मी भिवपा गरज ना तो दोग तुका लागपा ना जेजू कारगा आतां हे उतर तुमी बरें कोन्न वचून वाचाय आनी पर्सनल कोराय हांव उदका पासून गेल्यार हांव देव मुगे सांगता आसतलो हांव नदींतल्या पासून गेल्यार तो म्हाका गिरासपा नाय सो ते पर्सनल कोराय जोनिनान वाचिल ते भाशेन ओके नाव Maria, you know, कितें सांगूंक सोदतालो बरो पॉइंट येस ब्रदर एकदम बरो पॉइंट केलोय तुवें जेन्ना देवाक आमची बरी येवजण आसा आनी आमकां तेजे उपरांत त्रास येत जाल्यार कसले त्रास येत जाल्यार आनी आमी जाणो की देवाची येवजण आमचे पासून बरी आहा जाल्यार सोयतान आमचेर आड येतलो करेक्ट सोयतान आमचेर आड येतलो आतां कितें घडलें मोजेसा कडेन कितें घडलें देवाची येवजण आसली की मोजेसाक आपल्या इस्रायल प्रोजेक्ट सुटका दिवपाक ताची येवजण आसली कितें जालें जेन्ना मोजेसाचो जल्म जालो तेन्ना हो फेरो जो आसलो तो सगळ्या भुरग्यांक 2 वर्साच्या भुरग्यांक मारून उडयतालो भुरग्यांक म्हणजे चेड्यांक मारून उडयतालो पूण कितें घडलें ताचे मायन ताका ताचें तोंड बंद केलें ताका हाचे बास्केटान सोडलो आतां नदीन सोडलो आनी कोणें ताका वयर काडलो फेरोच्या चलयेन वयर काडलो ताका पळय देवाची येवजण बरी आसली देवाचो जाणो आसलो की ताका त्रास हाडटलो म्हणून पूण देवाची येवजण आसली म्हणून देवान ताका बरे भाशेन दवरलो जेजू सोवें कितें घडलें जेजू आयलो ह्या संवसारान आनी देवाची येवजण आसली की आख्या संवसाराची सुटका आसूंक जाय म्हणून पूण कितें घडलें हेरोद पादशाहान सगळ्या 2 वर्साच्या भुरग्यांक ल्हान जीं आसात तांकां जिवेशी मारल्यो पूण देवान कितें केलें जुजेक एक सोपण दिलें आनी तो इजिप्ताक गेलो इजिप्ताक ताका वाचलो पूण देवाची येवजण जेजू सोवें घडली तेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या संवसारान आतां आसा आनी आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमीर देव पाटलावदार आमी पाटलावदार जाल्यार जेजूचे कसले त्रास येवं
कसलेच कोविड यो, मंकी गेट यो, डॉंकी क्रोम यो, कसलेच क्रोम यो, कसलेच दुयेंस यो, कसलेच त्रास यो, आम्ही जाणो की देवाची येवजण आमचे सगळे बरी हा म्हणून. त्रास येयले जाल्यार हे त्रास आमकां जिवेशी मारपाक येवंक ना. आम्ही जेन्ना तुवें सांगले न्ही की आम्ही कोणाची चोत्राय धरूंक जाय, कोणाशी येवंक जाय, आम्ही जेजूशी ताच्या उतराशी येवंक जाय, तेन्नाच की आमकां ती प्रोटेक्शन मेळटा. ना देवाची येवजण बरी हा, पूण आम्ही जेजूशी येना जाल्यार ते प्रोटेक्शन मेळचें ना. ताच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार ती त्याची येवजण आमची जिवितान येवची ना. देखून जेन्ना त्रास येता आम्ही जेजूशी येवंक जाय, ताच्या उतराशी येवंक जाय, ताचें उतर आयकूंक जाय, तेन्नाच की देवाची येवजण आमच्या जिवितान ती पूर्ण जाता, कंप्लीट जाता. आनी आतां आमी जे आमकां ह्या संवसारान धाडल्या ताच्या कारणा लागून ते आमी सगळे काम करून उडयता. Amen. God. Praise God. Praise God. Thank you, brother. I really appreciate it. Very nice examples. Yes. Thank you. तू एक पॉइंट मारलोय म्हणून हांवें म्हणलें I must say this, you know, this is such a good point to me. Yes, thank you very much, brother. Yes. So yes, समजले बरें कोण सांगलें पळय ब्रदरान. आतां हे आमकांचो वी आर नॉट ऑर्डिनरी. आमी ऑर्डिनरी न्ही, आमके कांय ना म्हण आमी हिंग नाय. कोणा आमी सिस्टर मारिया प्लीज करूं हिंग नाय, ब्रदरा प्लीज करूं हिंग नाय. वी आर हियर देवागे उतर आयकून ते वेव्हारांत घालपाक. Amen. सांगोते आनी तेगे वावर मुखार व्हरपाक कळ्ळें. आनी आमी ल्हान भुरग्या भाशेन ते उतर आयकूंक जाय तागेलें. कित्याक भुरग्यांक खबर ना आपण कितें कोत्ताय ती. भुरग्यांक गायडन्स जाय ते भाशेन. ओके, नाव आय विल गो नंबर 3. कारण हांव सोरेस्पोर तुजो देव इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो तारोक. तुका सोडूंक हांवें इजिप्ताक सोडून दिलो. तुका जोडून घेवंक कुश आनी शेबा म्हाका नाका जाली. ओके, गो 4. म्हज्या दोळ्या मुखार तूं ओमोलीक देखून हांव तुका मान दिता आनी तुजो मोग करता म्हणून तुका जोडून घेवंक खंयच्याय लोकांक सोडून दिता. तुजो जीव वाचोवंक राष्ट्रां लेगून पोरो घालता. Praise God. So, English Bible because you are precious in my sight. I am precious in my God's sight. Okay, I am honored and I am loved. So, म्हज्या दोळ्या मुखार तूं ओमोलेक देखून हांव तुका मान दिता. देव तुका मान दिता. Amen. Praise God. कित्याक तूं ओमोलेक, तूं कितू प्रेशियस देवागे दोळ्या मुखार. आनी तुजो मोग कोत्ता म्हूण तुका जोडून घेवंक खंयच्याय लोकांक सोडून दिता. कळ्ळें? तुजो जीव वाचूंक राष्ट्रां लेगून पोरो घालता. ओ माय गॉड. सो थंय आतां हे दोळी तुफान येता आनी आमी थिंग आहाय. तो म्हणटा आमकां तूं भिनाका, यू आर प्रेशियस टू मी. तुका हांव कांय जावपा दिना. सो उगडास रे ही देवागेली उतरां. तूं ओमोलीक, तो तुका मान दिता, तुजो मोग कोत्ता. कळ्ळें? आनी तो सगळे सांडून दिता फकत तुगे जीव वाचूंक. Amen. आनी तो जीव कित्याक वाचूंक सोदीत तो? कित्याक जीव वाचूंक सोदता तो तुका? तो आमचो मोग कोत्ता देखून. मोग कोत्ता देखून. आनी तो मोग तुवें दुसऱ्याक दिवपाक, तो मोग घेवन तागे राज वाडोवपाक आनी चडोवपाक. Amen. 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 प्रेज गॉड. कितूले मायटी. सो तुमी चोया आतां आमी जोण एकलो कोण ती. आमी कोण ती. आमी नेणोय आमगे वालोर. एक पाट आमी कितें आम जिवा बरें दिसता
फाल्यां आनी कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमकां राग येता आनी आमी दुसऱ्या प्लीज करपाक सोदताय. हांवें कितें म्हणलें, हांव ब्रदर आज म्हाका ब्रदर बरो म्हणटलो, फाल्यां ब्रदर म्हणटलो म्हजे फाटल्यान, जालें. सो आमी प्लीज कोत्ताय, डिसअपॉयंट कोत्ता आमकां लोक. पूण देव कितें म्हणटा, तो आपूण तुका मान दिता, तूं अमोलीक. सो आमी मनशां मोग कोन्न आमकां कांय ना फायदो. पूण देवा मोग केलो म्हणटरी आमी पोत्तून मनशां मोग करूं शिकताय. तो मोग देवा गेलो आमी दुसऱ्या दिवपाक. सो कितकोन करपा जाता तें आमकां फकत ते देवा गेले उतरां केल्ल्यार, फकत आमी ते उतरां रेगून रावल जाल्यार, फकत आमी आपयल तेन्ना देवागे आवाज आयकिल जाल्यार. Praise God. So awesome. God is so good. कळ्ळें? आनी जोण एकल्याक आमकां चोय खूंय सान म्हाका दिसता हांव हे भाशेन नासलो पयलीं चोय. आतां आनी म्हाका कांय ना, व्हडल्यांगे पार्टी जावं आनी कितें जावं म्हाका आनी पडलो ना. म्हाका इम्पॉर्टंट काम आहा मुगेलें. आता स्वतः पार्टी आसता जेजू बरोबर. And I feel so special. आणि जेजूगे मोग सारको अनुभवता, हांव एक्सपिरियन्स कोत्ता तागे मोग. आनी सोगलीं ना जाल्यार ब्रदर हितू काम करपा न्ही, हितू काम करपा न्ही. तुमी जोण एकलो हितू सोल्दाद जावपा न्ही. कित्याक कोत्ताय तुमी? ते मोगा लागून. तो मोग, तो फुटसार मोन तो मोग ते रोगत वारोयला ते रोगता पासून. कळ्ळें? तो मोग तुमचे पासत जिखून गेला, तुमचे पासत प्रेस फारी केला, प्रायज फारी केला ते मोगा पासून. कळ्ळें? आनी देव सांगता तूं आपूण तुगे नांव जाणो, तूं आपणा गरजेचें, तूं आपणा आपूण तुजो मोग कोत्ता, तुका आपूण मान दिता, तूं अमोलीक. चोयलां? आमकां कितें एक वस्त जाय जाल्यार आमी गोड दवरताय ती, ओ भांगार ग्रेस्काय आमको आहा जाल्यार आमी ती कोणा दिनाय, आमी सारकी लॉक करून दवरताय न्ही. सो ते भाशेन आमी देवागे ग्रेस्काय. तो आमकां सांडपा सोदना, तो आमकां सांबाळून दवरपा सोदिता. आनी ताका जाय आमकां अनुभव आसलोलो, आमकां समजिकाय आसलोली तागे उतराची. आमकां भिरांत आसलो ताका नाका. आमकां दुस्मनान वायट दिलोलें ताका नाका. ताका जाय आमी आपणागे उतरां रेगून रावलोलीं, आमी आपणागे उतरां राव आमी आहाय चोय. आतां म्हाका ते गोडणे उगडास येता. जेजू दोर्याचे चलपा लागलो न्ही, जेजू चलतालो, व्हडलें वादोड आसलोलें आनी जेजू बरो नेटान तो अशें करून हालनासलो पासून तो सो पेद्रू कितें म्हणटा, तूं जाल्यार म्हाकाय येवन दी उदकांत. सो कित्याक हय भावार्थान तो देवलो आनी ते तो दोडो जेजूचे आसलो म्हूण तो नेटान चलपा गेलो. पूण द मोमेंट तो ते व्हडली वादोड ते दोडो जेजूचे सान ते वादोडाचे गेलो, तेदो पेद्रू कितें जालें? बुडपा लागलो. सो कित्याक बुडोलो तो? तेगे दोडो जेजूचे सान
मागीर जेजून कित म्हणटा का तुगे तू भावार्थ कित्या उणे तू कित्या भिलो सो जेजू आमकां तेंच म्हणटा अरे तू सगळे आहा तुकडे सगळे प्रिस्क्रिप्शन तुका आहा सगळे वखदां रिसेट तुका आहा सगळे क्वेश्चन आन्सर तुका आहा तू कित्या भिता तुक सांगलो ना हांव चोयत म्हण तुका तुक भिनाक म्हण सांगलो ना हो आमगेलो आवाज तो आयकपा आमी चुकनाय सारकी चुकताय मातशें कितें दुयेंस जालें आमकां भिरांत येता आनी आमी आनी एक कोत्ताय व्हडलें पाप उलयताय पोत्तून तें कित जालें मागीर दोतोरान कित केलें मागीर तो रिपोर्ट कित जालो ते रिपोर्टा भाजी सामकी सुट्टाय थंय आमी चिंत नाय ते रिपोर्ट सांगिला पूण देवान कित सांगिला वादोड पासून जाल्यार तूं बुडपाना उज पासून जाल्यार तूं लासपाना हांव आहा तुजे बरोबर तूं कित्याक भिवपा जाय सो तें विसरताय आमी कळ्ळें सो हो आतां तुमकां उगडास करपा म्हाका हे दिसान तें जातालें पूण म्हाका केदो सांगपा तें कळना प्रेज गॉड देवान हो टायम केलो सो सगळीं आमी आज कोण हांव न्यू सिस्टर ना मुको जायना हांव न्यू हांव मातशें रावतां एक प्रेयर कर म्हणलें सिस्टर हांव मातशें शिकोतां मागीर कोत्तां अरे कित शिकोता तुका पयन हाडलें न्ही ताणें तो शिकयत न्ही तुका फकत तुवें तुगेली जीब उगडपा जाय तो उतर भितो घालता तुजी नो प्रॉब्लेम सो आमकोडे जेजू आहा भिरांत ना जेजू आहा तेदो आमी कोणाची भिरांत कोण आम प्लीज अरे आत जोनीनान कसो मागणी केल्या ती आनी सिस्टर मारिया कित म्हणटली ब्रदरांनी कित म्हणटलो ना 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 जेजू उलयता कसले प्रेयर करून तूं जेजू तुकोच्यान उलयता आनी ते आमी वाचिलां ते पाटी मॅथ्यू 10:20 आनी लूक 12:12 जेजू उलयता सो जेजून तुमकां जोण एकल्या एक आपणागेलें काम करपा आपयलें एक काम ते मुखार व्हरपा आपयलें एक आपणागेलें सगळे सोर्गींचें राज वाडोवपा आपयलें सो आमी ऑर्डिनरी न्ही आमकां हुंयसान त्यान ओडून हाडलो नाय ताणें आमकां रोचलें तो आमगे रोचनार प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी काय बरी सगळे गूण आमचे भितर घाले पूण तरी आमी कित म्हणटाय तो येता हाडावपा आमकां तो येता आमकां सांगपाक आमी कोण ती तो येता सांगपाक देवान बरयलां पूण तें सारकें न्ही तें ताणें आदां एवे कितकोन टेम्प्ट केली ते भाशेन आमकां सांगपा येता तुम तेगे खबर आयकनाकाय तुम ताचे भाशेन दाखय तो आमकां नाडपा येता आनी आमी कित कोत्ताय देवागे उतर विसोत्ताय आनी तागे उतर मेडिटेट कोत्ताय त्या उतराचेर तितूंत मागीर आमकां न्हीद पडना स्ट्रेस जाता दुयेंस जाता प्रेशर चडटा डायबिटीस वाडोता जेवण रुचना आनी मागीर आमी कित म्हणटाय देवा जाय जाल्यार जायन दी देवा जाय जाल्यार म्हाका बरो करून दी अरे दुयेंस कोण धाडलें तुका चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसंटोण करूंक देव कितें आयला तुमकां दुयेंस अबंडन्स दिवपाक प्रेज गॉड एफिशियन्स 3:20 घाल बाय एफिशियन्स 3:20 घाली सो ते भाशेन जोण एकलो व्हडलें धाकले उतरांनी सांगता तुमी एकलो व्हेरी स्पेशल तुमको आहा ते तुको आहा ते मुको ना मुको आहा ते तुको ना सो सगळे आमकां देवान गूण दिले ते आमी एकठांय करपा जाय आनी सारको भुके करपा जाय तो देवा दिवपाक Amen. आमी एकलो तागे जार्दिनान फुलां कळ्ळें आनी ब्युटिफूल मारिया एक फूल आनी आमी दोगांय मारिया होरी पूण आमी दोन भाशे फुलां मारिया इज व्हेरी प्रिटी आमेन आनी एक स्क्रिप्चरा उगडास येयल म्हाका प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो एफिशियन्स 3:20 बाबा वो राइट बुक
3:20. Yeah, correct. Go 20. Yes, praise God. Okay, os Jonina. आपले पोटवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कळपूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. Praise God. So, Praise God. So आपले पदवेन आमची भितर तो आपणांगे काम करीत आहा. आमच्यान मागूंक आनी प्रार्थूंक जाता वो आमी कळपूंक शकता त्या परस ओगले मल्टिपल अबंडंट ओ माय गॉड हिशोब आनी मेरना शीम आनी मेरना तितुले तो आमचे भितर कोत्ता. Praise God. दोन उतरां उगडा सुदरे. Come to me and abide in me. यो आणि मुझ भितर राव आणि तेन्ना तो सगळें कोत्ता आमकां abundantly. आणि कोणा पदवी हा ताक पदवी हा ती आमकां आनी कोण ना शक्ती दिवपाक. शक्ती तेजीच. आमी तो दाखवाल आणि आमी फांटे. कळ्ळें? सो शक्ती आमी सगळे फोर्स आमकां तागेलो तो. सो आमकां आनी उपाव ना आमकां ऑल्टरनेटिव्ह ना आमकां अबंडन्स तेच देवान दिला. प्रेज गॉड. सो गो टू 1 Peter 2 वॉस बाबा तो एक स्क्रिप्चर आज म्हाका मेळ्ळो एंड आय वॉज व्हेरी टच्ड. कित्या म्हूण कोण जाणो कॉमेंट्स करचे पयलीं म्हाका तो स्क्रिप्चर मेळ्ळो. 1 Peter 2:1. होच तो. आय डोंट नो आतां कित्या म्हाका उगड आसले म्हणटा स्क्रिप्चराचो. प्रेज गॉड. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हांवें म्हणलें उतरां म्हणपाचें. सो देखून वायट मनान कांयच करूं नाकात. कोणाक फोट मारूंक नाकात. दोंगेपणान चलूं नाकात. कोणाचीच नाटकाय दवरूं नाकात. आनी चाडयो साप सांगू नाकात. प्रेज गॉड. अरे ते जोनिना ते आनी शी मागीर उलयलें फेडा 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 फेडा. अरे ती मारिया सिस्टरू जालें. ऑटोमॅटीक येता कित्याकू आमकां देवागे उतर कितें सांगो ती खबर आसना. पूण जोरी देवागे उतर खबर आहा आमकां तें उतर उकडास कोत्ता. हा ना 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 ते भाशेन उलयनाय देवागे भुरगीं. उतर आमकां कन्विक्ट कोत्ता आमकां रिमाइंडर कोत्ता आमकां अलार्म दिता आमकां वॉर्निंग दिता. कळ्ळें? सो चाडयो बिलकुल करप नाय. चोय कितकोन सांगत तें देखून वायट मनान कांय कोन्न नाका. कित कोत्तें बरें मनान कर. तुका लोकांक म्हणू कितेंच तुका लोकांक गाडयो मारूं उतर उलोवं तुका नो प्रॉब्लम. तुगे कोत्तें बरें मनान कर. कोणा फोट मारनाक तूं. फोट मारपा तूं गरजू ना. तूं यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड. देवागे भुरगें. तुका देवान सांगिलां तूं अमोलीक म्हूण. कोण मारनाका. दोंगेपणान चल नाका. कोणागे नाटकाय करपाक गरज ना. ताका दिल तितलें तुकाय दिलां देवान. सगळे बेसावान तुकाय बोलला. म्हाका बोलला तितून तुकाय दिलें. हांव ऑस्ट्रेलिया आहल्या कांय जायना. तुकाय तिंचे बेसावन दिलें. प्रेज गॉड. नाटकाय दोन नाका. आनी चाडयो झीप मातशे चाडयो. प्रेज गॉड. आतां सो ते हे भाशेन केलें म्हणटरी तूं देवा गेले मनीस जाता. कळ्ळें? गो 9 बाबा 9. चोय आनी नंबर 2 बरो आहा. नंबर 2 कित म्हणटा. नंबर 2 चोय. तुमी हालींच जल्मांत आयल्यात तर जशें बाळान आवयच्या दुदाक आशेतात तशेंच तुमच्या नव्या जिविताक पोसतात ते असोळ दूद पिवंक अंत्रेकात. असल्या दुदा तुमी गोठ जावंक तारण जोडटल्यात. प्रेज गॉड. आतां चोय आमी
आता देवागे उतर आहे आम्ही आता जल्म आयले आमगे जल्म जालोलो पयलो पण आमकां गिन्यान नासलोले आमकां जेजू कोणतो खबर नासलोले कळ्ळे आता आमगे नवो जल्म जाला आता आमगे मायंगे कुसव्यांनी आम बापायगे कुसव्यान जल्मले कळ्ळे सो तुम्ही आली जल्म आयले तर बाळांक धाकले भुरगीं जात ते आमी कितें कोत्ताय दूध दिताय तांकां न्ही एवरी 2 hours बी तांकां दूध दिताय 5 मिनटो अशें करून दूध दिताय सो तो ते दुधा वरवीं तांकां ती गोठाय जाता तांगे ती पोचताय वाडटाय कळ्ळे ते भाशेन आमकां देव उगडास कोत्ता तुमगे दूध कितें आमगे दूध कितें ओत्मीक दूध तागे उतर आयकपाचें तागे उतर वाचपाचें तागे उतर ओळखून घेवपाचें तागे उतर शिकपाचें ते आमगेलें दूध कळ्ळें सो आमी ते दुधा आशेपा जाय ते दुधान आमकां गोठाय मेळटा आमगे वाड जाता कळ्ळें आनी वाड जावपाक कित्याक जाय कसो गरज आमकां वाडपाकू कित्याक गरज आहा आमकां वाडपाकू ती आतां 9 आहा थिंग चोया 9 सेम दिस बाबा 9 असो खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यात आदी तुमी देवाची पोरजां न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यात जेजू कारगा आदी तुमकां देवाची काकूट मेळूंक नासली पूण आतां तुमकां ताची कालकूट मेळ्ळ्या प्रेज गॉड प्रेज गॉड सो आता तुमकां विचून काडलाय म्हणटा तो तुम्ही मुगे भुरगीं सगळीं तुमी तेंच आयकलां तुम्ही मोलादीक तुम्ही अमोलीक तुमचो देव कितू मोग कोत्ता योला प्रेशियस इन हिज आयज मोलादीक एकदम तुमकां हांवें वेचून काडले तुम्ही आदी येसून नासली ही नासलो तुमगेली स्टायल कळ्ळें आतां तुमी नवी जाल्या आनी तुम पयलीं देवागे काकूट मेळ नासली आतां देवान तुमकां काकुटीन बोलले कळ्ळें सो हांव इंग्लिशीन कितें आहा ते यू आर गॉड्स चोजन वन रॉयल प्रिस्टहूड गॉड्स होली नेशन कळ्ळें सो वी आर जोड एकलो आमकां कारण आहा आमकां प्लॅन आहा आनी आमकां पर्पज आहा आमगे व्हडले बिझनस आहा फॉलो करपाचें ओके आनी सो देखून आमी देखून ते बावार्ता वरवीं आमी वाडूंक जाय ते उतरां ओडोवप आमकां आसपा जाय आनी ते उतरान आमी जियोवपा जाय कित्याक जेजू आमगे माज जेजू भायर आमकां आनी कांय ना आनी उगडास दवराय आतां 3 पॉयंट काम आयकोत ते दोणो जेजू आपयत ते दोणो तुमकां व्हडली प्रॉब्लेम आहा आज दीस सामको हॉरेबल काम उगड तो बूक उगड आनी ओपन द बूक and feel his presence तागेलो वेड तुगे वेड ताजे बारबो पास कर ते प्रॉब्लेम उलोय नाका ते प्रॉब्लेम व्हडले जाल ते उलोय नाका ते देवागे उतर वाच काम यो म्हणटा तो व्हडले प्रॉब्लेम जाल तुका हिंग यो तूं म्हजे बोलेकू म्हणटा मागीर रिगून राव तो बूक घे आनी ते बुका भायर तुका आनी कोण ना कोण तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व करना तो एकलोच मागीर तो सांगता उगडास तर कितले व्हडले तुफान जावं हांव तुजे बारबर तुका भिवपाक गरज ना व्हडले प्रॉब्लेम जाय दिते तूं भिनाका म्हणटा कळ्ळें सो भिरांत ना पोतून उगडास कर काम थँक यू जीसस प्रेज हिम बिलिव्हिंग सोतमान तुगे तें काम ऑलरेडी देवान केलें तें वादोड ऑलरेडी देवान काडलें थँक यू जीसस जोनिना तूं म्यूट कर बाबा मातशें सो तुगे ऑलरेडी देवान तें काडलें ओके केद्दें व्हडलें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक देवाक हुकूम आहा कित्याक आमी देवागेली रोचना ताजे भायर आमकां आनी कोण ना सो उगडास दरे हिंग आहाय ती कारण आहा तुमी हिंग एकठांय जावपाक ओके आनी फाल्यां आयज आमी उलयताय फाल्यां तुमी जोड एकलो उबो रावन उलोवपाचें कित्याक उलयलां हांव कितें उलयलां म्हण म्हाका खबर ना बट एक स्क्रिप्चर तो दिता
Praise takes you to Jesus. the scriptures. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, brother. Over to you. Jesu kargan, Jesu kargan. Thank you, Sister Maria. Beautiful Praise teaching. Thank you, you. sister. Jesu सिस्टर kargan. म्हाका एक शेअर करूंक जाय Go ahead. जर्माया 29:11 म्हाका ब्रदर विन्सन आमकां एक्सप्लेन केलें इन डिटेलान तो एनीथिंग कितें जायत न्हू अशें म्हाका ते स्क्रिप्टचे एडवान्स उगडास येता ब्रदर इन डिटेल आमी ते हे जाणा पूण डिटेल नाका आसलें न्हू कितें जालें आतां पळय आमचे टिकेटीचे येवपाचे रिटर्न बुकींग ते देवाचो प्लॅन आसलो ते म्हाका ब्रदर जाता ह्या स्क्रिप्चर सदांच उगडास येता Praise God. Praise God. Jesu kargan, Jesu Thank you, brother. Jesus. Thank you, brother. God. kargan, Jesu kargan. And Maria, we are all soldat. We are soldiers. Warriors. We are warriors. We are mighty. We are weapons. Amen. We are weapons. Double-edged swords. Double-edged sword. Praise God. Jesu Man. kargan. Brother, over to you. I'll zip my mouth now. Jesu kargan, Jesu kargan. No, don't zip your mouth. We all share. So we आमच्यान पार्टिसिपेट करूंक जाता हांवें कितें कोणूच एकलो उलयता आमच्या सगळ्या कडेन पवित्र आत्मा आसा आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमी समजता की जेन्ना आमी कोण हांगा उलयता हाचो अर्थ न्ही की तुमच्यान उलोवंक जायना आमच्यान पार्टिसिपेट करूंक जाता कित्याक आमच्या सगळ्या कडेन पवित्र आत्मा आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयता हांव तुमकां शिकयना पवित्र आत्मा आमकां शिकयता जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता तेन्ना पवित्र आत्मा आमी कोणाचे दुसऱ्याचे आयकता पवित्र आत्मा आमकां आनी कितें शिकयता तेजे मदल्यान आमकां एका रेवलेशनाचे दुसरे रेवलेशन मेळटा जेन्ना आमकां कोण देव कितें सांगता आमी आमचो हात वयर करूंक जाय म्हणजे परतून आमकां सगळ्यांक सांगूंक जाय कित्याक ही जी जाणवाय आमकां मेळटा आमच्या गिन्यानाची जाणवाय न्ही ती ही पवित्र आत्म्याची आनी सगळ्यांक फायदो जावंक जाय जेन्ना कोण उलयता तुमच्यान म्हणूंक जाता बाबा म्हाका कितें सांगूंक जाय कितें म्हणूंक जाय कित्याक म्हाका होय कितें रेवलेशन मेळ्ळां आनी सगळ्यांक आतां फायदो मेळटा प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise God. म्हणटच आमचे भयणी मारियान आमकां हें सांगलें की आमकां देवान विचून काडल्या आमकां देवान विचून काडल्यान आनी केन्ना विचून काडल्यान आमकां आमी आवयच्या कुसव्यान येवच्या आदीं ताणें आमकां विचून काडल्यात प्रेज गॉड आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जल्माच्या आदीं ताणें आमकां Galia brother. Galia brothers. Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Ephesians 1:3 and 4. बरें घालता एक मिनिट ओके Yes, and Jeremiah 1:5. Yes. Praise God. पळयात कितें देवाचें उतर सांगता आमकां तिसरी ओळी उपरांत आमी वाचुया सगळे आत्मीक देण्यांनी उंच सर्गी क्रिस्ता सवेन आमकां भरल्यान ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाखाणी दिनवास प्रेज गॉड तेजे उपरांत कितें म्हणटा चौथी ओळ कितें म्हणटा आपणा सामकार आमी पवित्र आनी पातकां मेकळी माये मोगाची जावचे पासत क्रिस्ता कडेन आमच्या एकवटा उद्देशी आमी आपली जावं संवसार रोचचे आदी पासून ताणें आमकां विचून काडून दोवरलेली जेजू कारगां म्हणजे देवाचें उतर म्हणटा की क्रिस्ता कोडे आमच्या एकवटा उद्देशी आमी हे विसरपाची केन्नाच विसरपाक नाका आमकां कित्याक क्रिस्ता कोडे आमच्या एकवटा उद्देशी हा भयणीनो खूब लोक समजता की देवान आमकां विचून काडल्यान सगळ्यांक विचून काडूंक ना
सगळो लोक ज्या संवसारांत आसात देवाची भुरगीं न्हय. आमी जाणो की फकत क्रिस्ताकडे आमच्या एकवटा उद्देशी आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी देवान आमकां आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जल्मलेच्या आदी आनी हो संवसार रोजच्या आदी आदम आनी इवेक रोजच्या आदी देवतो. आमी सोदना सायबा आदमान आनी इवेक रोजच्या आदी तुवें म्हाका पळयलोय. वय तो देव जावन आसा. आमी विसरता आयज आमी सकाळीं ब्रेकफास्टाक कितें खालां तें. आमी केन्ना विसरता काल आमी कितें केलां तें. देवान आमकां क्रिस्ता कडेन आमच्या एकवटा उद्देशी ताणें कितें केलां आमकां. आमी आपली जांक हांव भयणीनो देवान तुका आनी म्हाका क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी ताणें आमकां आपली केल्यान. केन्ना संवसार रोजचे आदी. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा आनी आमी आतां बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकूंक येता. आमी इगोर्जेक वेता. आतां आमकां देवाच्या उतराची एकदम उर्बा येता. आमकां आतां खोशी आहा देवाचें उतर आयकोपाक. आमी ह्या बुधवाराच्या बुधवारा आमच्यान खंयसरी वचोंक जाता. आमी गाल्फाका जाल्यार आमच्यान सुपर मार्केटान वचोंक जाता. पिक्चर पळोवंक जाता. आतां पावस मातसो कमी जाला आमच्यान कितें तरी प्रायर वचोंक जाता. कितें तरी दुसरें करूंक जाता. पूण हें सगळें सोडून आमी आतां देवाचें उतर आयकता. कित्याक गाय आमी देवाचें उतर आयकता. सगळें सोडून आमचें काम. कित्याक क्रिस्ता कडेन आमच्या एकवटा उद्देशी देवान आमकां आपली केल्यान. आमकां विचून काडल्यान. आनी आतां विचून काडल्यान म्हणून आतां आमकां इतली उर्बा आहा ताचें उतर आयकोपाक. आतां इतली खोशी आमकां ताचें उतर आयकोपाक. आतां आमकां दुसरें काम करपाक इतली उर्बा येना. वय पयलीं आमी जेन्नाच्या उतराची सजमणी आमकां नाल्ली तेन्ना आमी सगळें करतले. हांवें म्हणलें अरे बाबा मिसाक वचोंक जाय. अरे पुत्तून आयतार आयलो गाय. अरे पुत्तून मिसाक वचोंक जाय. आतां मीस जालें सायबा. आतां पुरो सायबा फुडल्या आयतारा दिस येता. पूण आतां आमकां सद्दां मीस आयकोंक जाय. आतां आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमकां तें देवाचें उतर आमकां शिकोंक जाय. आतां बुधवाराच्या बुधवारा जेन्ना देवाच्या उतराची शिकवण जाता आमकां आयकोंक जाय. आतां आमी ब्रदर जॉन्सनाक कितले आमचे प्रेगादोर आहात. आमी तांचें उतर आयकता. हांगा मेलबर्न क्लास घेता. कॅनडा क्लास घेता. मागीर किचन तें आतां खूब जाग्यांनी ज्या जाग्यार तो देवाचें उतर करता गोंयां येतलो आमी थंयसर धांवता. कित्याक आमकां जाय तें उतर आयकोपाक. आमकां आतां उर्बा आहा तें देवाचें उतर आयकोपाक. आतां आमकां विचून काडल्या म्हणून आमकां ती खोशी आहा देवाचें उतर आयकोपाक. आनी जें आमच्या बाय भयणीन मारियान सांगलां जेन्ना आमी जल्मलीं तेन्ना आमी आमच्या मायचें दूद पियेताले हांव. वय की ना. पूण आतां आमी हें आतां ओत्मीक दूद पियेता. देवाचें उतर जावन आसा ओत्मीक दूद. स्पिरिच्युअल मिल्क. जाय आमकां आमचें ओव्हरडोज जालें जाल्यार कांय वायट जायना. आमी चड जेवण करीत जाल्यार आमकां म्हाका पोटान कितें गुडगुड जातलो. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकत वेता आमकां कांय माल जावचें ना. तें उतर आमचें भितर इतलें भरतलें की तें उतर आतां आमच्या मनाची नडसडणी करून आतां आमच्या ओगी रावंक जावचें ना. देखून आमच्या बाय मारयन म्हणलें आतां हो भाव आतां ओगी रावला तो म्हाका दिसता खूब उलोवंक सोदता. थोडी वेळ दिता ताका उलोवपाक. कित्याक इतलें उतर हा उलोवंकूच जाय. तेच भाशेन तुमकां सगल्यांक ह्या क्लासीन जी आसात पवित्र आत्मा आमचे भितर हा भाव भयणीनो. आमी सगल्यांनी आमी आमचें तोंड उक्तें करून आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी म्हणूंक जाय. कितें सांगूंक जाय दुसऱ्यांक. वय ब्रदर हे भयणी तूं तेन्ना म्हणटालें म्हाका पवित्र आत्मा कितें सांगतलो. म्हाकाय तुका कितें सांगूंक जाय. आमी सगल्यांनी फुडें येवन आमी आतां देवाचें उतर शिकूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो आमी जें कॉमेंट्स केलां आतां 2-3 सुमारां पयलीं तुमी म्हाकाच आयकतल्यात. आमी म्हणटले अरे बाबा ताका नाका रे आनी कोण तरी आयकूंक जाय. आमी एकल्यानी चिंतूंक जाय की म्हज्यानूय देवाचें उतर शिकोवंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मा म्हज्या सांगात आहा. तो म्हाका शिकयता. आतां म्हाका देवाची खोशी उतराची खोशी आहा. म्हाकाय जाय देवाचें उतर शिकोवंक.
तुम्ही सांगात बाय मारिया, ती आमची प्रिन्सिपल, ती केन्नाच ना म्हणची ना, केन्नाच ना म्हणची ना. तुमकां जाय उर्बा हा शिकोवपाक, जे तुम्ही शिकल्यात सगळ्यांक सांगात, सगळ्यांक परगट करात देवाचे उतर. आमकां हांगा जी ट्रेनिंग मेवता ते, आमकां जे हांगा ट्रेनिंग मेवता ते पळय, पळत भाय भावणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या मोगान रिगून आसा, आमकां विचून काडल्यान, तेन्ना कितें घडटा, आतां आमकां एकदम खोशी जाता देवाचें उतर आयकोपाक, देवाच्या उतराची शिकवण करपाक, देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकोपाक. जेन्ना आमी पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकता, कितें घडटा, आमचो भावार्थ वाडटा, आमचो सोम देवाशी गोड जाता, ओ मोग आमी देवाचो आपणायता. आतां कोण तरी जाय आमकां ते देवाचें उतर सांगपाक. बुधवाराच्या बुधवार आमी जेन्ना येता, बाय मारियाक सांगात तुमी, वय फुडल्या बुधवारा हांव शिकयतलो, फुडल्या बुधवारा हांव शिकयतलो. सगल्यांनी येवन हांगा देवाचें उतर 15 मिनटां 20 मिनटां 2 वरां जायना जाल्यार नो प्रॉब्लेम, 15 मिनटां अर्दें वर तरी आमी शिकयता. आनी जेन्ना आमी ते शिकयता, आमी तयारी करतले, वय ती जितली तयारी आमी करता, आमी जेजूक दाखयता, वय सायबा तुजें उतर जावन आसा एकदम मोलादीक म्हज्या जिवितांत, इतलें म्हाका तुजे उतर शिकोवंक जाय, म्हाका दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, आनी तुका ही खोशी आसा जाल्यार त्यो ती खोशी पूर्ण करतलो. ही विल कंप्लीट युअर विश, ही विल कंप्लीट युअर डिझायर. पूण जाय आमकां. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise Jesus. हांगा भाव भयणीनो, आमी सदांच चिंतूंक नाका की फकत बाय मारिया शिकयतली, वा आमची बाय एफ्रेम शिकयतली, हांव शिकयतलो, आनी कोण शिकयतलो. आमच्यान सगल्यांनी देवाचें उतर शिकूंक जाता, आमच्यान सगल्यांक हें देवाचें उतर सांगूंक जाता. आनी हो जो आमकां चान्स मेळटा बुधवाराच्या बुधवारा, आमी आमच्या बाय मारियाक सांगुया, बाय म्हाका शिकोवंक जाय, म्हाका सांगूंक जाय. सांगात तिका कितें. आनी जितली आमकां प्रॅक्टीस जाता, आमी तयारी करता, आतां आमी ती प्रॅक्टीस करून, आतां आमी ते शिकोवन, आतां आमी देवाच्या उतरान देवाच्या जाणवायेन वाडत वेता, आनी आमचो संबंद जेजूशी गोड जाता, आनी आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जायत वेता दिसान दीस. कित्याक हो जो संबंद गोड जायत वेता, आनी शिकोवन ह्या उतरा वरवीं आतां आमी गोड जाता, जेजूच्यान आमचो भावार्थ गोड जाता, आतां आमचे संबंद गोड जाता, आनी आतां आमी खरें सोल्दादा भाशेन ह्या संवसारान आमी जिवंक पावता. Amen. Thank you, Jesus. जेजू कारगां. Praise God. Praise God. Baba Jonina, closing Yes, prayer. sister. Closing prayer? Okay. मोगडा बाप्पा, पवित्र आत्म्या जेजूच्या नावान या जोम्या खातीर खरी तुका आर्गां वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता. या उतरांतल्यान कितल्या व्हडा मोगान तूं आमचे थंय उलयलाय. कितली बापा तुका खोशी आसा आमी दर एकली जेन्ना आमी तुजें नांव घेवन आमी तुज्या नांवा खातीर येता, तेन्ना तुजें उतर आमकां अदीक आनी अदीक आमच्या आत्म्यान तूं वाडयताय. दिवन सगळी तुजी जाणवाय मोगाची, शांतीची, सुटकेची, पेकोवणेची, स्वताचीच आनी आत्म्याची दुनिया. हें उतर दर एक मनशाक मेळूंक मागता जेजू. एक कुटुंब तुज्या उतराशी येवंक मागता दुनिया. कित्याक तुजें उतरूच मनशाक जिवीत दिता आनी संतोष दिता आनी वाट जावन आसा मनशाच्या जिविताची तुजें उतर दुनिया. हेच उतर घेवंक दुनिया जायते जाण हे वेळार आशेतात, पूण बांदून आसा दुनिया तुजी ओळख ना जावन. हे वेळार बाबा तुज्या हातांनी घालून ही विनोती आमी काळजांतल्यान तुजे लागीं मागता. आनी आयच्या दिसा जायतीं जाणां येवंक मेळूंक ना, तांकांय दुनिया तांच्या उतरां, तांचें जिवीत, तांचें कुटुंब तुज्या हातांनी भरता. आनी आयच्या जाणवायेंतल्यान तुवें आमकां सिस्टर मारियांतल्यान उतर दिलाय, ताका आमी काळजांतल्यान आभार मानता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen. 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 Amen.